मरण एकाच काळजात तुझे मुखार आम्ही येता तुका बोलू नमन करू तुझ्या काळजात सोतोस दिवच्या एकाच मरण एकाच काळजात तुझे मुखार आम्ही येता एकाच मरण एकाच काळजात तुझे मुखार आम्ही येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. मिसाचे भेटेन आमी मागता पयलें ते सावन देवाक आर्गां दिता बेंजामीन रॉड्रिगीस आनी ताचो कुटुंब. दुसरें ते सावन देवाक आर्गां दिता आनी भलायकी मागता तेच भाशेन आपल्याचो जल्माचो दीस संभ्रमता हेनरी ग्रेशियस हे आमच्या भावा भयणा पासत आमी मागुया, तांच्या कुटुंबा पासतूय आमी मागुया. तशें मागुया आयच्या दिसा आपल्या जल्माचे दीस संभ्रमता एन्सल फेर्नांडीस आनी कायताना मेनेझीस. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सगळें आसूं. तुमचेय सगळें आसूं. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना आमचे मुखार दोन वाटो आसतात. तांतली खंयची एक विंचून काडूंक आमकां सोत्या आसा. एक वाट जिविताच्या उंड्याची गोठाय घेवन मुखार वचूंक वो दुसरी वाट जिविताच्या गोडितांतल्यान गुणगुणून पळोवन वचूंक. आयच्या सेवाधर्मांक शुभ वर्तमानांतलो हो विशय आमी काडला. जी कोण बापाचे आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येता. जेजू लागीं आमचो संबंद आमकां बळ दिता. बापाचे आयकूंक आनी शिकूंक आनी जिविताच्या आडकोलींक काळजीदारपणान फुडो करूंक. आयज आमी बोणकोणीच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पालता. कोण एकलो अशें म्हणटा, बी अ लव बॉम्ब. Let it explode, not to kill, but to heal the broken hearts. देव मोगाल आनी दोयाल. आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आपल्या पुताच्या मासा रोगता वरवीं तो आमकां पोसता. जेजूचेच गोठायेन बोणकोणीन आसलोल्या भावा भयणीच्या निर्शेल्या काळजाक आमच्या मागण्या त्यागा आनी मोगा वरवीं धीर आनी आदार जावं आनी तांणी जिविताच्या उंड्या वरवीं आपल्या जिवितांत येतोल्या कोश्टांक फुडो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. तशेंच तांच्या कुटुंबा पासत मागून संतोशान ह्या मिसान वांटो घेवया. मोगाळ भाव भयणीनो, हें आयकल्लीं सुरवातेचीं उतरां आमच्या मनान बाळगून जेजू जिविताचो उंडो दर मिसाचे भेटेन तो आमकां वाडटा. तो शेवून आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां सगल्यांक आदार मागता आसतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सोरिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या रेलुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती कराप म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बोगसन आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. सौर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, बाबा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडुशें कर. ह्या मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबी जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. एलिजा एका दिसाची वाट चलून ओरोण्यांत गेलो आनी एका रोता झाडा खाला बसलो आनी आपणाक मरण आशेवन ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां पुरो, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें, उठ आनी खा. ताणें सोबोवती नदर मारली आनी आपले तोकलेशी गरम फातराचेर भाजलोली बाकरी आनी उदकाचें आयदण पळयलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आनीक एक पावट परतो आयलो आनी ताका हात लावन ताणें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाचे गोठायेन 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचें उतोरें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब गांवन जातलो. अनेक पावटी पोतून गावूया. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या वंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदता, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटेल्यात. तोकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोळडिऱ्या वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. ताच्या सेवकां भोंवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. साकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर
कितलो मोवाळ गोळ ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब दुसरें वाचप. बाग्योत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस करूं नाकात, कित्याक सुटकेच्या दिसा ताणें आपल्या शिकण्यान तुमकां खुणावन दवरल्यात. सगळी उचांबलाय, राग, क्रोध, चालयो आनी सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेकांताय दोयाल आनी काकलुतवंत जायात. क्रिस्ता सोवें देवान तुमकां बक्षिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत फॉर्मोलाचें देणें आनी योद्न कसो आपणाचेंच देवाक समर्पण केलें, तशें तुमी देवाचे अपुरबायेची भुरगीं देखून ताजी देख घेयात आनी मोगान जियेयात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सगळीं उबी रावन आमी उद्गाराचें गायन गावुया. B8:5:24 पयलो आनी दुसरो श्लोक. B8 पेज 24. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. होय तुका सोव्या. हांव स्वर्गांत देंवलोलो उंडो अशें जेजून म्हणलें देखून जुदेव लोक ताचेर गुणगुणूंक लागलो. ती म्हणटाली, जुदेचो पूत जेजू तो होच न्हय. ताच्या आवय बापायक आमी वळखोनाव कितें. हांव स्वर्गांत देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणूं येत. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमचेच मदें फुतफुतूं नाकात. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवार कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतोल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसाक नव्यान जिवन करतलों. ती सगळीं देवान शिकयलोली मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटा. जी कोण बापाचें आयकता आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवातावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सच सांगता, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरोण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेलीं, पूण हो आसा स्वर्गांत हांव देंवलोलो उंडो. कोणूय तो कायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांत देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो.
आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजें मांस. जेन्ना जिदेवां मदें वाद विवाद जालो ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता. सानो देवाचें उतर आमी आयकलां, ताचो एक ल्हानसो नियाळ आमी करुया. द गिफ्ट ह्या पुस्तकाचो बरयणार एके वस्तुरेची गोत सांगता. ही वस्तुरी जावन आसा एक आवय, शिकलोली जाणार, एक डॉक्टर, सायकियाट्रिस्ट, PhD तांणी केल्ली, लोगोथेरपी विक्टर फ्रंकल आसा ताची ती स्पेशलायज जाल्ली, आनी जायत्या जाणांक ती आदार करताली. भलायकेन बरी आसली, तिचें सगळें कितेंच उणें कशें नासलोलें. देखून जायत्या जाणांक जीं घुस्पल्लीं ह्या संवसारान, फुडें वचूंक जायनासली, तांक मारूंक जायनासली, तांकां ती आदार करताली. त्याक ती एक सायकियाट्रिस्ट आसलोली. आनी जे मनशां संवसारान घुस्पलोलीं आसान फुडो करूंक जायना, जिवितांत तांणी मुखार वचूंक जायना, कश्टवतात, जाल्यार असल्या मनशांक ती आदार करताली. आनी एक दीस अशें घडटा, तिचे खाटीन दुखूंक लागता, जायतो पेन तिका जाता. आनी त्या दिसा सावन ती घरांतली भायर सरोना, कित्याक ताची पेन आसली, दूख आसली ती वाडत रावताली. देखून जायते दोतोर कोत्ता, स्पेशलायज आसले तसल्या दोतोरां लागीं वेता, स्पेशलिस्ट आसा तांचे लागीं. तरी आसतना कित्याक लागून ही तिका पेन जाता, दूख जाता, ती गमना. सुमार 1 वर्सभर पासून ती दोतोरागेर भोंवता, मेळना. सो शेवटी एका दोतोरागेर वेता, सादो दोतोर तो, आनी ताका उमकेन टेस्ट करूंक लायता. आनी ते टेस्ट केल्या उपरांत ताचो निकाल येता, रिजल्ट येता, रिपोर्ट मेवता, आनी तिका गमता की तिका कॅन्सर जाला. आनी निमाणी गोडी तिची 4th स्टेज. जेन्ना ही ताका हो न्यूज मेवता तिका कॅन्सर जाला म्हणून, तिच्यान आनी जिविताक फुडो करूंक जायना, सारकी निराशी जाता. येदें व्हडलें दूख आपल्याचेर आयलां, ही पिडा आयला, तें घेवन तिच्यान आनी फुडें वचूंक जायना. एका वेळार ही वस्तोरी, ही आवय दुसऱ्यांक आदार करताली, तेंको दिताली. पूण जेन्ना हें दुयेंस तिका तिच्या भितर सरलें, तिच्यान आनी फुडें वचूंक जायना. एकाच म्हयन्या भितर ती सोंपता, मोत्ता. मुगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान आमी पळयता की एक वेळ आसा आमचो, त्या वेळार आमी सगळीं शक्तिवंत, त्या वेळार आमी दुसऱ्यांक आदार दिवंक रोखडीच धांवता. त्या वेळार आमच्यान कितेंय करूंक जाता, भलायकेन बरीं आसतात, आमच्यान कितेंय करूंक जाता अशें आमी समजता. पूण जिविताचेर प्रस्न येतात, जिवितान आडखळी येतात, तेन्ना आमी निराशेपणान वेता, तांकां फुडो करूंक जायना. आनी जायते जाण सांगतात, जेन्ना दादल्या लागीं जिवितान निराशेपण येता, फुडो करूंक जायना, त्या सोऱ्याक लागतात. आनी बायले लागीं जिवितान फुडो करूंक जायना, ती गॉसिप करूंक लागतात, उलोवपाक लागतात. आमी मनशां आमकां सुसेग दिता ते वाटेन धांवता, ते वाटेन आमी वडोन वेता. पूण दूख येता तेन्ना आमी पयस वेता धांव. आमकां आमच्यांनी हें दूख घेवंक जायना, मानून घेवंक जायना.
तेन्ना निराशीपणान आमी भोगता. निराशीपण आमच्या जिवितान ओडून घेता. असलेंच कितें आमी पयल्या वाचपांत पळयता. इलिजा प्रवादी, व्हडलो प्रवादी, ताणें आहाज ह्या राजा मुखार रावून तो बसता ते देव सारकें न्हय म्हूण बाल हो देव सारको न्हय म्हूण ताणें नेटान परगोटलोलें, दाखोवन गेल्लें, मिलार केल्ली, ओचोऱ्यां जाल्ली, ताची काळी कुर्तुबान दुसरें कितें आसा तो तांकां तोंडार मारतालो. पूण हाच्या वाचपान आमी पळयता जेन्ना हो आहाज प्रवादी ताचे बायले बरोबर इजेबेल हाची बायलो बरोबर ताका मारूंक भोंवता, तो पळोवन वेता. आनी पळोवन वेता तेन्ना तो सारको ओस्कोत जाता. जिविताक आनी फुडो करूंक जायना. देखून म्हणटा सरेस्वरा म्हजें मरण धाड आनी मेल्यार बरो. पूण देवाची वाटो दुसऱ्यो आसतात. देव आपल्याच्या दुताक धाडून ताका उणो दिता आनी ताका जिवन दवरता. मुगाळ भावा भयणीनो, आमची जायतीं जाणटेलीं आमी पळयता जेन्ना हातूनार कश्टावता तेन्ना अशेंच ती म्हणटात केन्नाय गाय मरण आयल्यार पुरो, दूख आनी सोसूंक जायना, फुडें आनी वचूंक जायना, मरणाक ती आशेतात. आनी थोडीं असलीं भाव भयणां आसात जेन्ना असल्या हातूनार वो पिडीन सांपडलेलीं आसात, कोश्टान सांपडलेलीं आसात, मरण तांचे दोळ्या मुखार आसा तेन्ना ती साक्रामेंताक रावतात. एनॉयटींग ऑफ द सीक, निमाणो साक्रामेंत, वो आपल्याक केन्ना कुमन्याव मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण रावतात. कित्याक तांकां भावाट आसा हो उंडो, हो कुमन्याव आमी घेता तो जेजू आपल्याचें मांस वाडटा तो आमकां जिवीत दितली. आनी असलीं मनशां आसात हें घेवन आपल्या फुडल्या जिवितांत तांणी चाल मारलेली आसा. जिवितांत परतून बरीं जावन तीं फुडें गेलोलीं आसा. देखून आयज जेजू शुभ वर्तमानान आमकां म्हणटा हांव जिविताचो उंडो. जी कोण सोत मानिनात ती ओरोणान मरून गेल्लेलीं ते भाशेन मान्ना खावून, पूण जी कोण जेजूची भावार्थ दवरता, विस्वास दवरतात, असल्या निराशी वेळार, दुखाच्या वेळार, वेन वी गो थ्रू मिजरीज, असल्या वेळार आमकां जेजू आसा आपल्याचें मांस येता, आमकां जिवाळ कोत्ता, आमकां जिवान भोगता, आमकां आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आदार कोत्ता, आमकां उत्तेजन दिता. म्हणटच मुगाळ भाव भयणीनो, आयज हें देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आसतना ह्या जिव्या उंड्याचेर आमचो भावार्थ अदीक खोलावया. दर मिसाचे बेटेन हो जेजू आपल्याचें मांस आनी रगत आमकां वाडटा तें आमी घेवया. आनी जिविताची निराशीपण येता तेन्ना आमी मरण मागचें न्हय, वा आमकां कितें वायट जावचें अशें मागचें न्हय, पूण अदीक करून देवाची कृपा आमकां मागुया. देव आमकां लागींच आसा हें आमी ओळखून घेवया. देव आपल्याच्या दुतांक धाडून, देव आपल्याचे पुताचें मांस रगत आमकां दिवन आमकां दादोशी कोत्तलो हें आमी ओळखून घेवया. आनी आमच्या सगळ्या जिविताच्या प्रस्नांत, आडकोलींक, पिडांक आमी फुडो करूंक वावरया. तर हेंच बळ ह्या मिसाचे बेटेन आमकां सगल्यांक मागून घेवया. अशें जावं. उबी रावया. आमचो बाबाट आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पोदेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सामावलो, अकवा मरी तांण जल्मलो, पोंस पिलाखात ताणें कोस असले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो ताका नेकी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा म्हयन्यांतलो जिवून जालो,
स्वर्गात चडलो सोद उदिता देव बापाच्या उजार बसला तुवें तां जिवे आनी मनाची मसबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे मोगसाणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमीन. देवाचो आदार आमकां मागून आमच्यो गोरसो ताच्या फुड्यान दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंडाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रस्नांक आनी आडकोलींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण भावार दवरूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूत कर. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोणीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूत कर. जेन्ना एका मनशाक बोणकोण फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार जेजूच्या मासा रोगताची गोठाय बापाच्या मोगाचे नियार करून तांणी आपल्या जिवितान शांती समाधान हाडल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूत कर. बोणकोणींत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या वॉलंटियर्सांक तांणी आपली सेवा जेजू भाशेन खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन करूंक बापाची कृपा आनी बळ तांकां मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूत कर. बापा आमच्यो गोरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्यो जोण एकल्याच्यो कासक्यो गोरजो आसात त्यो तुज्या हातान आमी घालता आनी आमच्या जिवितान वायट येता तेन्ना तुज्या पुताचेर आमी अदीक पातयेवन ताच्या मासा रोगतान वांटो घेवन आमी आमच्या जिवितान फुडें वचूंक आमकां तुजो आदार दी. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. बेटोरेंग आमी गायन गावुया. C30 रुपये भांगार मागिनाय पान 40 C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिनाय आमको संसार तुजो सायबा आमची कर्जा तुका जाय तुझे वोपोर बिदा तुका आमची कर्जा उबारता तुझ्या मोगाक हांव देता आमची कर्जा उबारता तुझ्या मोगाक हांव देता आमची कर्जा उबारता तुझ्या मोगाक हांव देता आमची कर्जा उबारता तुझ्या मोगाक हांव देता. म्हज्या बाबणेदो म्हजें तुमचें बलिदान सौर पदवीदारा त्या बापाक बांदा तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या जोजले बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमे आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या जबाब सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय
आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळीसो ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रोचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचना आनंदान कोता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा. तारण मेळिल्ली तुजी पोरसां सरकार एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या स्वता भक्तांची सभा देखून सगळ्या दिदोतां संगती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Holy, holy, holy. Obarazo sorvisvortu. Sorgali sosta, ona tuja boi baba. Usorgi tu kazo eso. Sormes poracinavi, meta da caso. Usorgi tu caso il sol. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्या दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavataco gut porgotuja. Sumia Jesu ami lokata. Ani ekazi te bieta. Itle bodi tu voi bovare so. Ami tuje moram porgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वांची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडां रगत शेवतल्या आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोरी तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवास धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पळचडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई बागेवन जुसे तिच्या पुतीच्या सांगाती बागेवन दोन दोतां आनी सर कांय तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर.
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजू आपल्याचे मांस आनी रगत आमकां वाडटा आमकां जिवाळ कोत्ता आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक उत्तेजन दिता ताची गोठाय आमी घेवन फुडें वचूंक आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणी आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं तुजें राय सामकें येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सकयल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोवाट्टान बोरवाचें अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राज व्हडती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन भुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमण तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जेदनाच व्हड चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी शांती दी हो तो जिवो जेजू आपल्या कूस मोडून आमकां वाडटा हो जिविताचो उंडो आमच्या काळजान येता सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण काळ चित्रां म्हाका भलायकी मेळटली हरे पर्वतार आमी जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया D11 पान 53 D11 पेज 53 O
उबी रावया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी तिरायेन जिवं ह्या मागता आमच्या सोम्या जेजूची नांवी. मातशें बसूया. कळोवण्यो. फाटल्या आयताराक कलेक्शन जालां 28,410 रुपया, 28,410 रुपीज. हे पयशे क्लर्जी फंड हातून पाठवून दिल्यात. बुधवारा दीस कलेक्शन जालां 8,040 रुपया, 8,040 रुपीज. आनी पयल्या शुक्रारा दीस कलेक्शन जालां 15,100 रुपये, 15,100 रुपीज. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आयज मिसां सकाळीं 6:30, 7:30 आतां 9 वाजता आसा इंग्लीश भाशेन आनी सांजे 5:30 वाजता सिनियर सिटीजन्स हांकां. ऑगस्टाचे 10 सेंट लॉरेन्स हाची परब. ऑगस्टाचे 13 बोमॉर्थ ह्या दिसाक सांत आंतोनीच्या कॉपेलान नोमशीन मीस सांजे 6 वाजता. ऑगस्टाचे 13 शुक्रारा दीस आनी दर शुक्राराक सांजे 6 वाजता मीस आसतलें. उपरांत आमच्या पॅरीश कॉयर आसा हांची गायनाची प्रॅक्टीस जातली. फुडल्या आयताराक तावन मिसां ही पोरी जातली. 6:30 वाजता PPC वांगडी जबाबदारी घेतात. 8 वाजता कॅटिकिस्ट ही जबाबदारी घेतात. 8 वाजताचे मीस लायव्ह आसतले GCTV. 9:15 वाजता इंग्लीश भाशेन आनी सांजे 5:30 वाजता मीस आसतली. सुत्राय येता त्या आयताराक आमचें कलेक्शन जातलें मिशन ऑफ दामन ह्या वावरा खातीर तेंको दिवया. त्या दिसाक सेकेंड कलेक्शन आसतलें. आमी जाणा वाळपय उसगांव थंयसर बुट्टी येवन जायत्या लोकांचे हालाहाल जाल्यात. तांची मजत करूंक हें सेकेंड कलेक्शन आमी करतलीं. तुमच्या उदारपणान आमी रावता. दर आयताराक केरळान सांत फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलान मीस आसतलें सकाळीं 8 वाजता. ऑगस्टाचेर 21 कोणसांची परब मिसां 6:30 वाजता कॅटिकिस्ट जबाबदारी घेतात. 8 वाजता पॅरिश यूथ जबाबदारी घेतात. कोणसांचे आशिर्वाद घालूंक आनी भायर सरतल्यांव 9:15 वाजता 10 फेस्ताचें मीस जातलें. त्या पयलीं 3 दीस आत्मीक तयारी करूंक थारायलां. ऑगस्टाचेर 18, 19 आनी 20 सांजे 13, 5:30 वाजता आनी उपरांत मीस आनी शर्मा आसतलो. माडावळ करूंक 18 SSVP, 19 प्रेयर ग्रूप आनी 20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स. उपकार करून सगल्यांनी आत्मीक तयारीन वांटो घेवचो. सिमतेरीन निचीस बांदूंक सुरू केला. ऑफिसांत येवन ह्या वावराक तेंको दिवंक तशेंच नीस सांबाळूंक आमचे मागणी. फुडल्या आयताराक तालिगांव विमन ऑफ होप हांचो 3रो एनिवर्सरी ती पाळटात. आर्गांचे मीस सांजे 5:30 वाजता. उपरांत तांची ल्हानशी कार्यावळ आसतल्यो. विडोज हांणी हातूंत वांटो घेवचो. आमच्या गांवांत मरण जालां. सोंपला फ्रांसिस्को काब्राल मार्टिन्स पोरशेंबाट हाचें मरण आयज सांजे 3:30 वाजता. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार
शेवटाचे गायन गावया खुशाल काळजा F12 पान 9 आणि 1 F12 पेज 91. Ratri aga kushal karza Deva shanti bai sorun gara vedao Alleluia 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 Ektai jenami Wadun getla uno soro Saran amcha bema Kushakai Bitmaskailo Eva Monti Ratri Yada Kushal Karza